मोगालिश्तंदो तुमकां सगल्यांक बरी सांज जावं येता आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्याच्या मिसांत भाग घेवन आज 8वो दीस पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनाचो हे मिसांत भाग घेतना हे मिसाची इंतेसांवां अशीं आसतलीं ओतमी पासत मागून घेता हांव सबोस्तियान रेबेरो इंतेसांव आमी घेता जॉन आनी ताचो कुटुंबा पासत हे मिसांतल्यान मागता आमी खेरीत भाशेन मागून घेवया जी आमची भाव भयणी दुयेंत आसा उदीक जाल्यार कोवीड पिडेंत देवान तांकां
हे मिसाच्या बलिदाना वरवीं भलायकी आनी पिकोनी फाव करूंक हेंच मन समजून घेवन हें बलिदान बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचे नोवेनाचो विशय आमचे मुखार दवरलेलो आसा. काकुत्सार साक्षीदार जेजूचे. द मर्सिफुल डिसायपल्स ऑफ जीसस. हीच काकूत हे मिसांतल्यान आमी घेवन घेवूं. आमचो देव काकुत्सार. हे मिसाच्या बलिदाना वरवीं देवाची काकूत आमकां मेळटा. आमच्या पातकांचो उगडास धरून देवाची खालकोतीक उलो मारुया आनी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग घेवन सदां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वेस्पोर देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनत्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत खोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत खोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सुमिया काकूत खोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्पोरा आमचे मोगाल बापा, तूं सगल्या देण्याचो रोसनार आनीक दोनी. तुज्या असल्या दोनयांची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शास्वत सूख. देखून तुज्या भक्तीक आमकां सदांच संतोश मेलो शें कोर. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबेन जियेत हांव आनी राजवट चलयत हांव ससनाचे ससनाक. आमेन. स्वर्गाचे दार उक्ते जाले. तुत्तुरे सारको सादोतलो जो तालो हांवें आयकलोलो ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर ये आनी फुडाराक कितें घडटलें तें हांव तुका दाखयतलो. रोखडोच म्हजेर आत्म्याचो भार आयलो. थंय स्वर्गार एक शिवासन आसलें आनी ताचेर कोण एकलो बसलोलो. ताचें मुखामोल एका जिगजिगीत मानका पोरी आनी एका तांबड्या मोतया वरी जगजगतालें. सोदरे भोंवती मानका सारकें लोकलोकीत एक दोंदुबाल आसलें. ह्या शिवासना भोंवती 24 सोदरो आसल्यो आनी तांचेर धवे न्हेसलोले आनी तकलेर भांगाराचें मुकूट घालून बसलोले 24 जाणटे आसले. शिवासना थावन भायर सोदतालीं जोगलावणी आनी गडगड्याचो आवाज. शिवासना मुखार 7 पेटलोले दिवे जळटाले. ते देवाचे 7 आत्मे. सोदरे मुखार सुर्यकांता इतलो धवो कोंचेचो सोमदीर कसो आसलो. सोदरेच्या माजार आनी भोंवती फाटल्यान आनी फुडल्यान जायत्या दोळ्यांच्यो 4 जिव्यो रचना आसल्यो. पयली रचना एक शिव कसो दिसतालो, दुसरी एक पाडकुलो कसो, तिसऱ्याक एका मनशाचें तोंड आसलें आनी चवथी रचना एके उठ्ठे गणी वरी दिसताली. चारूय जिव्यो रचनांक एक 6 पाकोटे आनी तांकां सरभोंवती भायल्यान आनी भितरल्यान खूब दोळे आसले. दीस आनी रात थांबनासतना त्यो रचना गायताल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जातलो, पवित्र 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 दोळबरांचो सर्वेस्पर तूं. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणणी करात.
देवाचे पोदवेन बांदलोले मोलोब पोलियोन सर्वेस्पराची वाकरणी करात. जबाब पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. देवाची व्हडली वर्ती कर्तृत्वा नियालून सर्वेस्पराची वाकरणी करात. देवाची सोर नाशिल्ली मोहिमा समरून सर्वेस्पराची वाकरणी करात. जबाब पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. शिंगा गाजवून विणे किन्नोरे वाजोवन सर्वेस्पराची वाकरणी करात. घुमट धरून खुशालकायेन बुरगोटून सर्वेस्पराची वाकरणी करात. जबाब पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोगदा तसली फळां दिवची म्हूण हांवें तुमकां निमल्यात. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूक कोसाक लावंक एक दोन साश्टांनी उठून अशें विचारलें, गुरुजी, ससनाचें जिवीत जोडलोलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका अशी जाप दिली, सुमूर्तीन कितें बरयलेलें आसा? तूं कितें वाचताय? ताणें परतीपालून म्हणलें, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या बोलान आनी सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनूय देवाचो तुवें मोग करचो. आनी तूं जो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी तांणी ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलो, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपले विचारूंक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाल केलो. कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुजाल्यांतान देंवून येतालो तेन्ना तो चोरां नागोण्याच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलेंय खाण घेवन ताका घाय पडोसर मार घालो आनी अर्दो मेलोसो सांडून ताका पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी तो दुसरे कुशीन सुरून चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्यान पावूंक सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरून चलत फुडें गेलो. पूण एक वाटसूर सामारेकार तेवशिल्यान वेताना तशेंच सुरशीं पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचें चुरचुरें दिसलें. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे घाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालून ताका एका खानावळींत व्हरून ताचो परमोस केलो. दुसरे दिसाक ताणें 2 दिनार काडून खानावळीकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगलो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तो तुका फारीक करतलो. हे तेगाय भितर कोणी आपणाक चोराच्या हातान सांपडलेल्याचो पेलो म्हूण दाखोयशें तुमकां दिसता? तांणी जाप दिली, ताचे ताईन दया केल्ली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टंदो, आयचो विशय काकुत्सार साक्षीदार जेजूचे. The merciful witnesses of Jesus Christ. पोप फ्रांसिसाक भेटुलेलें हें पुस्तक आनी हाचें नांव जावन आसा नेम ऑफ गॉड
इज मर्सी म्हणजे देवाचें नांवूच काकूतसार. आनी तातूंत पोप फ्रांसीस अशें म्हणटा, इट्स नॉट ओन्ली द नेम ऑफ गॉड इज मर्सीफूल. देवाचें नांव काकूतसार अशें न्हय, फक्त हेंच न्हय, पूण देवाचें काळीज जावन आसा काकूतसार. द हार्ट ऑफ गॉड इज मर्सीफूल. देवान आमचे पुर्जेचो मोग करता आसतना एक काकूतसारेन पयलो मोग केलो. आपले पुताक आमचे मदें धाडूंक ताणें येवजिलें कित्याक? मनशांक देवाची काकूत जाय आसली. द ह्युमॅनिटी वॉन्टेड द मर्सी ऑफ गॉड. आनी हेकाच लागून जेजू आमचे फक्त देवाची काकूत मनशाक कुळाक दिवंक. टू गिव द मर्सी ऑफ गॉड टू द पीपल. आयचे शुभ वर्तमान मोगाल इश्टंदो आमकां ही शिकवण आमच्या मुखार दवरता. जेजू म्हणटा, कोण एक मनीस जेरिकेकतान जेरुजलेमाक वेतालो आनी तो चोरांच्या हातांत सांपडटा. 3 मनीस ताका पावूंक येता. ते वाटेन चलूंक वेता. पयले 2, एक यादनीक, एक लेवीत. जेन्ना एक घायल जाल्ल्या मनशाक पडयता ते पोड काडटा. कित्याक तांचें मोन दान बसलेलें फक्त नेम कायदे सांबाळूंक, पूण देवाच्या मोगान ते लासो नासले. आनी हाकाच लागून एक घायल जाल्ल्या मनशाक पडून ते दुसरे वाटेन नांद जाता. तिसरो येता तो सामेरेकार, जाका जुदियो लोक भायर आयताले, आवटसायडर. जुदियो मदें तांकां कांयच लागून नासलें. तांकां पयसायताले. तांकां पातकी आनी ओस्कोत म्हणून ते पयस दवरताले. आनी जेन्ना हो सामेरेकार थंयसर पावता, एक घायल जाल्ल्या मनशाक पडयता, ताचें काळीज चुरचुरता अशें आमकां दिल्लें आसा. ताचे चुरचुरे काळजान बसले. हाका धर्म नासलो, एके भाशेन देव नासलो, पूण मनीसपणाचें काळीज ताचे कुडीन आसलें. आनी काळजांतल्यान एक घायल जाल्ल्या मनशाक तो सेवा चाकरी करता, देखभाळ करता. आनी जेजू म्हणटा, तुमकां कितें दिसता? त्या मनशा भितरलो कोण तुमचो पेलो? तुमचो शेजारी कोण? कोण नितिवंत ओ देवाची काकूत मेळ्ळलो मनीस? आनी ते म्हणटा, ओ भायलो मनीस, सामेरेकार, आवटसायडर, देवा सोवें, मनशा सोवें काकुतीचो नामुणो जाता. मोगाल इश्टंदो, पाद्र आग्नेल काकुतीचो सागोर. तो कुमसारान बसता आसतना जायतो लोक ताचे सोवें कुमसार जावंक वेताले, कित्याक देवाची काकूत ताच्या काळजान खेवताली. ताची ही मोलादीक उतरां, गोड गोड सुचोवण्यो, ही काकुतीची भावना पाद्र आग्नेल दुसऱ्यांक वांटतालो. आपल्या जिवितांत चलता भोंवता आसतना, सिमिनारींत ओतमी गुरू आसतना ताच्या मुखामोलाचेरूच देवाची काकुतीची भावना दिसून येताली. आनी खंयच्याय मिसांवांनी पाद्र आग्नेल वचूं, जावं सावंडेक, खुमटा ओ फिरगोजांनी जेन्ना देवाचें उतर परगटूंक तो वेतालो, लोक धावी धावी ताजेशी वेताले. ताच्या मुखामोळाचेर देवाची काकूत दिसताली. आनी हाकाच लागून कोणूय अडचणीक सांपडूंक आसलेलो मनीस पाद्र आग्नेलाक आपली भावना सांगून शांतपणान, संतोषकायेन, दादूसपणान घरा वेताली. आज मोगाल इश्टंदो, आमी हे नोवेनान भाग घेतना देव आमकां कितें सांगता? पयली सुवातेर आमकां शिकवण दिल्ली आसा शुभ वर्तमानांनी
तुमचो पेलो सोदून काडात. पेलो म्हणजे कोण? पेलो म्हणजे उदक पिवपाचो पेलो न्हू, ग्लास न्हू. पेलो म्हणजे शेजारी, अ नेबर. पूण हो शेजारी, हो नेबर कोण? जेन्ना जेजू म्हणटा हो नेबर, हो पेलो न्हय फकत तुमचे भोंवतणी रावता तो, जियेता तो, वो तुमची सोयरीं दायरीं जांकां तुमची ओळख आसता ती. तुमचो पेलो म्हणजे आज सांगला ते प्रमाणे जाका देवाची कालकूत जाय, देवाचो आदार जाय, आमचे चुरचुरे ताचे सोबीत ओडूंक जाय. तुमी हे मनशाक ओळखना, पूण तरी आसतना तुमचें काळीज त्या मनशा सोबीत पावूंक जाय. मादर तेरेसा आपल्या पुस्तकान अशी एक गोडणी बरोवन दवरता. जेन्ना हो ओसकोत भिकारी जायते गावे आनी किडे पडून मरूंक पावल्लो, मादर तेरेसान एका खालकटाच्या रस्त्या वेल्यान विंचलो, आपल्या खांक्यान मारलो आनी आपल्या घरा हाडलो. आनी माद्री भयणींनी ताचे गावे धुले, जायतो परमोस केलो, वखदां लायलीं. आनी ताचो देखभाल करता आसतना तो मरूंक पावलो. शेवटाक ह्या मनशान मादर तेरेसाक आपोवन हाडली आनी अशें सांगलें, म्हजो मरणाचो वेळ पावलो. हांव तुका दिनवासतां, कित्याक तुवें म्हाका दाखोवन दिल्ली काकूत म्हणजे कितें ती. वॉट इज मर्सी? म्हजे फामिलीन म्हाका नाकारलो, शेजाऱ्यांनी वो पेल्यान म्हाका केन्नाच पडूंक ना, कोणें म्हजे सोबीत काकूत दाखोवंक ना. जंयसर तुवें म्हाका पुंजायलोलो, जायत्यांनी म्हाका भीक घातली, पूण पयस पडून. पूण खरें देवाचें मुखामोळ, खरें देवाची काकूत कितें ती हांवें फक्त तुज्याच हातांतल्यान पळयली. मादर तेरेसा मनशाक जावन गेलें जेजूचो रूपकार, द फेस ऑफ क्रायस्ट, द हार्ट ऑफ क्रायस्ट, द मर्सी ऑफ क्रायस्ट. कित्याक जायत मोगाल इश्टांदो थोड्यांक एक काकूतसारांची भावना काळजांनी खेवता, पूण थोड्यांची काळजां लिबोर आसता. हाचो गूट म्हणजे म्हज्या अनुभवान कुमसार. जेन्ना तूं तुजें कुमसार करिना, तूं देवा सोबीत काकूत मागोना, देवाची काकूत तुका फावो जायना. आमी सोमेस मनीस मोगाल इश्टांदो एका ना दुसऱ्या पातकाक फारोतात. आमी सांतां भोगता न्हय, पूण आमी तर कुमसाराच्या साक्रमेंताक वेंग मारिना. कुमसारान वचून आमचें मेड आमी धुवन काडना. देवाची काकुतीचो पावस आमचेर येना. आनी जे मनीस कुमसारा वरवीं देवाची काकूत आपणायता, हेच मनीस दुसऱ्या सोबीत काकूतसार जाता. आज आमी हेंच मागून पयलें घेवया. पाद्र आग्नेलान न्हय फकत कुमसारां आयकलीं, पूण आपुणूच कुमसारा वरवीं देवाची काकूत ताणें अनुभवली. देवाची काकूत ताच्या काळजांनी बसली. आनी हाकाच लागून पाद्र आग्नेल काकुतीचो जालो, जालो. इश्टंदो आमकां जायते देण्यांनी भरलेलीं आसा. आज आमी मागून घेवया, देवा दी म्हाका देणे काकूतसार जावंक दुसऱ्या सोबीत. टू बी मर्सिफूल टुवर्ड्स अदर्स. दुसऱ्यांची गवंट्यो आमी पिडचे न्हय, ल्हाना सोबीत आमी ताका चेपून दवरचें न्हय. आमचे लागीं आसल्याक दुसऱ्यांक दिवंक ही जावन आसा काकुतीची भावना. शिव वर्तमान आमकां उलो करता, कोणा सोबीत काकूत दाखोवंक जाय. म्हजो पेलो कोण? पयलीं मोगाल इश्टांदो आमची काकूत जावं दी आमच्याच कुटुंबांत. एक आवय बापूय आमी भुरगीं कशीं एकामेकाची काकूत आमी ओळखून घेवंक जाय. टू बी मर्सिफूल इन युअर ओन फॅमिलीज, टू शेअर गॉड्स मर्सी and forgiveness and compassion to those you encounter in your own families.
आमचें सगळें बरें करता तांचें सगळें बरें करप हें कोणूच करता. धर्माचे आनी धर्म नासलेले मनीसूय करता. So our mercy should travel to those we don't know, those who hate us, those who don't like us, those who don't love us. And हेंच जावन आसा क्रिस्ताचें मुखामोल. The face and the heart of Christ is merciful. Pope John Paul दुसरो अशें म्हणटा, there is nothing more man needs than God's mercy. आमकां मोगाल इश्टंदो आनी कांयच नाका, फक्त जाय ती देवाची काकूट. कित्याक आमी सगळे उस्कूत मनीस. आमचें गर्व, आमची पदवी, आमच्यो दुडू आनी ग्रेस्काय देवा सवें कांयच न्हय. देवी भावना आमची पडना भायल्यो वस्तू, पूण आमचें काळीज एक काकूटचार मोगाळ आसल्यार देव आमकां बेसांवांनी भरता. पाद्र अग्नेलाक फुडें घालुया. आमच्यो गरजो, आमची दुयेंसां आज हे हालतरा मुखार हाडुया. हे कालशेन आनी उंड्यान मोगाल इश्टंदो, तुमचें दुयेंसां, तुमच्यो गरजो, तुमचीं दुखां, तुमचें कुटूंब आमी उबारता. आनी तुमचे सगल्यो गरजो इंतेसांवां हे मिसांतल्यान बापाक उबारतना आमी मागून घेवया. हे आमच्या भावाक पाद्र अग्नेलाक बेगीनूच आल्ताराचो मान मेळूंक. आज तुमच्या आमच्या मागणेची गरज. ही आमच्या मागणे वरवीं दर एकल्याची नोवेना वरवीं देवान ताका आल्ताराचो मान फाव करूंक आनी आमकां जावंक तो एक आलाशिरो, एक दिवो जिविताचो आनी काकुतीचो. Verice poro atansaka tu sots mogatu to beitoita taka ek morta igros mata mogabaka doya nodre ibedoni manuntunge It's only sorrows, not genuine. Vedoi tatewa, burkin tuji. Ogalvaka, doya nodre. Ivedoni, manun tunge. Ivedoni. म्हजे भाव भयणींदो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनाके पळय सभेच्या आदावाक सर्वेश्वर मानून घेवं. मोगाल बापा, तुका आमी भेटयता ते देण्या वरवीं. तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी ससनाचे सुखाक आमी पावूं. हे मी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारान ससनाच्या देवा, सर्व केल्यान सर्व तांय जेजू क्रिस्ता, आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संबोरता, जिवे बावडटान ताचें पुनर्जन्मपण पुरो करता. तीर बरवशान ताचे मोहिमेवेंत एनेक ओत रेखता.
देखून आतां देवदूतान भक्त संगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी म्हणटा. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरूंक सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यान सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसलें मेलच्याक. तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशा पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडसाक करात. बावरताचो गूट पोरगोटुया. जेजू जेजू मेलो. मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सुनमची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे वीस जालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बाग्यून बाप, डेक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगल्या यत्निका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव-भयणीची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टागोती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगाती, बागेन धर्मदुतां आनी सर्व काली तुका मनवले ते सगल्या भक्त बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वर्दनान वैभव तुका ससनाच्या आयज ससनांक आमेन. आमच्या सुंदराची अन्य मनान धरुया. आमची गरजो बापा मुखार घालतना हेच मागल्यांतल्यान बापाचो आदार घेवया आनी बरोबर जेजून दिल्ले मागणे म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां यो. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे इश्टुल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताणें पडो दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळे करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्मदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत रेखता. तर आमकां तुजे उदार कालकुतेन सोर पातकांतली सुटोय आनी सुरकातांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचेर भवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया.
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती शेलीचे जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचें रगत. आमेन. स्पिरिच्युअल कम्युनियन मागणी. म्हजे बरोबर तुमी तुमच्या टीव्हीर पळोवन म्हणचें, मोगाला जेजू हांव सोत मानतां तूं खरेंच बो पवित्र साक्रामेंतान आसा म्हूण. आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजान घेवंक आशेत, पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना. देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजान. तूं म्हज्या काळजान आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुज्या सुरशिलो वेगळो सोरूंक निर्मी नाका. आमेन. Asrodi dewa, lipoi maka galung tuja paknya sawi. Asrodi dewa, lipoi maka galung tuja paknya sawi. Moto borlaso, tudzie ruc papieka, dusman vero kata tegna, watai maka, taroka, asrodi dewa. Lipoi maka galung tuja paknya sauri. Asrodi dewa, lipoi maka galung tuja paknya sauri. Bob matan tuja lawa, tuje kantin ge maka, awoi soshi aplia taknya, palwang taplia, eka. Asrodi dewa,
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, हे संस्कारांत आमी जेजूचें मास रगत घेतलां. हे संस्काराल्या जेवणान आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलें. हे पोसना वरवीं आमचे काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतीपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उपकार मेळूंक मागणें. पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनान आमी भाग घेवचें. सोर पुरविदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमची सुनवणी खातीर तुजी माणावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता. आनी तेच खातीर तुज्या विसून काडलेल्या सेवका उदेशी उसुऱ्यान लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशें परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनुदबरीत जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमची गरज मुखार घालात. एकुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. मानियोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. बरोबर म्हणची. उगोनीत काकुतीच्या देवा, सोरपूट पडून तुज्या पांय सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान. तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मानियोत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सुबेज इगोर्जेचे उगोन पुरगोडणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. फाल्यां नोवेनाचो निमणो दीस मीस जातलें सवांक आनी मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. 20 तारखेर जावन आसा पाद्र आग्नेलाचो दीस. म्हणटूच तुमी सगल्यांनी ह्या व्हडा मिसान भाग घेवचें. मीस जातलें सांजचे 6 वाजता. उपकार मागतलो सगळे लागीं. दुसऱ्यांकूय तुमी गमोवचें, जायते जाणांक खबर आसना. म्हणटूच घरान बसून तरी ह्या पाद्र आग्नेलाची भोक्तीन आमी मिसान भाग घेवचें. फाल्यां आनी ताचो दीस 20 तारखेर आमी परब म्हणना, पूण पाद्र आग्नेलाचो दीस म्हणटा 20 तारखेर सांजचे 6 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पुतोत्मो तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sanam kanda sordar tanto soada Hingoy amche bagiche unza mola cindene Paragnela cimpaine alun kakabag merle Padragnela cimpaine alun kakabag merle Miscotana cara assai so di sorgar Gorwai tu ciao tranci calzac so vostaiari
मोगाल इश्टांनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी ह्या बलिदानान भाग घेतले म्हणून उपकार मागतलो सगळ्यां लागीं गोवन चॅपलन्स यूट्यूब चॅनल हें सबस्क्रायब करचें थंयसर एक बेल बटन आसा ताका तुमी क्लिक करचो कित्याक तुमकां सगळे दुसऱ्या आमच्या सर्विसांचो अपडेट मेळटलो देव बरें करूं स्टे सेफ